येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या खाते वाटपात ना कसलेच अजाप. विश्वजिताक मेळ्ळो मोठो वांटो. मुख्यमंत्र्यान कायम दवरले अर्थ आनी गृह खाते. कुर्का बांबोळे आनी ताळावली ग्रामसभा तापली. बांदकामाच्यो परवानग्यो करात रद्द. नवे बांदकाम नाका, पयलीं उबारात सुविधा. ग्रामस्थांची मागणी. 5 आनी 6 एप्रिल गडगड घालीत वादळ. नेटान वारें, फुडले 2 दीस सुके. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. जाची गोंयकार आनी आतांच वेंचून आयिल्ले आमदार दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयताले त्या मंत्रीपदाचें वांटप निमाणें करून आयतारा जालें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताच्या लागच्या मनशांक लागसर सगळींच खातीं कायम दवरल्या आनी कांय खात्यांची भरूय घातल्या. बिजा सयत आनी कांय खात्यांचें वांटप आजून जावपाचें आसा. ते मेरेन मुख्यमंत्री ती पदां सांबाळटलो. पळयात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सयत भाजपाच्या 8 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, जाल्यार खात्यांचे वाटप अजून जावचे असले. आता मेरेन 33 खाती वाटल्यात, जाल्यार शिक्षण, बंदर आणि वीज या महत्वाच्या खात्यांचे वाटप अजून जावंक ना. भाजपाचे युती वांगडच्या मंत्रीपदाची शपथ घेतल्या उपरांत हेर खात्यांचे वाटप जातले असे संकेत मेळ्ळ्यात. तो मेरेन या खात्यांची जबाबदारी मुख्यमंत्री सांबाळटलो. या मंत्रिमंडळात रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर आणि आतांसिओ बाबूश मोन्सेरात हे नवे चेहरे असून बाबूश ताच्या बायलेच्या जाग्यार आसा. मुख्यमंत्री सयत चडशा हेर मंत्र्यांक तांची पयलींचीच महत्वाची खातीच फावो जाल्यात. त्याच वेळार ह्या मंत्र्यांकडेन आसलेल्या 1-2 खात्यांत फेरबदल केला. पळयात. Center and the state leadership for having entrusted important portfolios of IT and tourism which matter to Goa. गोंया खातीर IT मिनिस्टरच्या नात्यान मनोहर पर्रीकराच्या अंडर त्यांना काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी वी एक्चुअली वी गॉट द IT रेवल्युशन बॅक. पॉलिसीज फ्रेम केल्यो IT खातीर, स्टार्टअपा खातीर केल्यो, इंडस्ट्रीज हाडपाक तयार केले. मेन थिंग वॉज टू स्टार्टअप्स करून यू गीव न्यू इनोवेशन्स, आयडियाज, प्रॉब्लम सॉल्वर्साक तयार करून you give them opportunities, a platform to showcase their talent and become an entrepreneur by yourself. Through IT we were channelizing lot of energies की brain drain बंद जावप, आमचे भायले लोक परत गोंया येवप, गोवन डायस्पोरा coming back, having good industries come down and having a ecosystem for which knowledge industry समज गोंया करतले जाल्यार IT was playing a major role. म्हाका दिसता आज एक संदी मेळ्ळ्या आमकां परत ही फुडें व्हरपाक. जी कल्पना मनोहर पर्रीकरान तेन्ना आनी आमी बसून केल्ली फ्रॉम पॉलिसी टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इट्स अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू पुट थिंग्स. लॉट ऑफ youth have had expectations that the policy will take them to the next level. Policies are required as their backbones of the particular channel to give them those platforms. I am pretty sure की येता त्या दिसांनी IT industry will see something big, something good for them. Along with Dr. प्रमोद सावंत आमी लोकांची अपेक्षेनुसार काम करप, getting technology, trying to give good governance along with Dr. Pramod Sawant, utilizing IT platforms, giving good governance through administration. Tourism has been the main revenue churner for the state. CMan सांगला टॅक्स वाडोवचो ना म्हणून. At the same time we need to ensure tourism has a proper roadmap. म्हजो तरी एक हांवें लास्ट ऑपोजिशना सुद्दां मातशे विचार मांडिल्ले की टुरिजमाचो एक रोडमॅप बरो जाय जे गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडें वचपाक. कोविडाचे लास्ट 2-3 वर्सां कोविडान going through COVID, we have had issues and we need to start restructuring ourselves. The clear focus has to be on quality tourism more than quantity tourism.
We have to start talking about areas we have never touched. We are very rich in culture, we are very rich in heritage. So we need to touch upon these areas. Backwaters जावं, hinterland जावं, tourism आम्ही म्हणतो तर फक्त आम्ही beaches म्हणता. We need to start moving and thinking about how we can explore the areas where the type of tourists that need to come and use this, making Goa a topmost destination with quality tourism. हे आमकां पळोवचें पडटलें. ते रोड मॅप तयार करपाक आमचो श्रीपाद भाऊ ही इज ऑलरेडी द मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर टुरिझम, तशेंच सेंट्राक अंडर द BJP गव्हर्मेंट तांचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन वी वील प्लॅन गोवा द नेक्स्ट लेवल. हाव गोवा ऑलवेज पीपल एक्सपेक्टेड. आमचे स्वताचे दवरून ओळख दवरून कशें हाव वी बिकम अ डेस्टिनेशन. वी नीड टू एन्श्योर दॅट इज डन. येता त्या दिसांनी IT आशिल्ल्यान टुरिजमूय आशिल्ल्यान मिक्स एंड मॅचान भरपूर अश्यो गजाल्यो जातल्यो. तातूंतल्यान हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक एक प्लॅन आमी तयार करतले. टुरिजम ट्रेड एक्ट जावं, पॉलिसीज जावं, वी नीडेड टू ट्यून इट. आय थिंक लॉट ऑफ फोकस वील बी गोईंग इन दीस एरियाज. फक्त तुका एक नट शेल दिता सिन्स इट इज जस्ट कम टुडे आफ्टरनून. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून प्रायोरिटीज मार्क करून सगळे कशे विचार व्हरपाचे ताज्या प्रमाणे वी वील हॅव अ डिटेल प्रेस कॉन्फरन्स अँड स्पीक आउट डिपार्टमेंट वायज वायल रिस्ट्रक्चरींग अँड एन्श्युरिंग दॅट पीपल हू परफॉर्म वील मूव अहेड. हांव आजुनूय पोर्टफोलिओ तांकां दिला ताका कोणाकूच मेळूंक ना पर्सनली. त्या खातीर तांचो रिस्पॉन्स म्हाका असो मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलो. बट एनी हांव म्हणजे पोर्टफोलिओ जे सगळे दिल्या, सगळे एक्सपिरियन्स मिनिस्टर्स आसा, आपआपल्या पोर्टफोलिओचे डिपार्टमेंट्स दिल्या, तितून खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतले, खूब बऱ्या पद्दतीची डिलिव्हरी लोकां खातीर दितले. ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले. आमी जाका म्हणटा की झिरो करप्शन्स आणि गुड गव्हर्नन्स हाच्या बेसिसचेर लोकांची सगळीं कामां खूब दीस जाली पेंडींग आसा ती बी फास्ट ट्रॅक आनी बऱ्यांतली बरी बेगिनांतल्या बेगीन जातले. आमी सगळ्या मिनिस्ट्रीनी अशे रिफॉर्म्स फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बऱ्यांतले बरे रिफॉर्म्स जे आसा पळय न्ही हे हाडपाचे आसा. अजून ते सगळे रिफॉर्म्स सगळे आमच्या कॅबिनेटाच्या मार्फत लोकां पर्यंत पावतले. सर आणि 3 उरल्या मिनिस्ट्री बाकीच्या मिनिस्ट्री केन्ना 3 मिनिस्ट्री ज्यो दिवपाच्यो उरल्या त्यो फुडल्या विकाच्या एंडींग पर्यंत केन्ना तरी तिनूय मिनिस्ट्री ज्यो आसा फुडल्या विकाच्या एंडिंगा पर्यंत केन्ना तरी दिले वयतले. तांकां रोखडेच पोर्टफोलिओ जे आहा हे सगळे दिले वयतले. पेडण्याचे कार्यकर्ते तुमचे कडेन येयल्ले, त्यांचे पेडण्याचे कार्यकर्ते म्हाका मेळून गेलो. तांकां डिमांड आसलो की पेडण्यान तांकां मंत्रीपद जाय म्हणून. पेडण्यान आमचो प्रवीण हार्लेकर बाब निवडून आयला. ओके, तांकां मंत्रीपद दिवपाचें अशी ताची डिमांड आशिल्ली. ठीक आसा, हांवें आयकलां. तांकां मंत्रीपद दिवपाचें ना दिवपाचें केन्ना तरी ठरतलें. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयज कुर्का, बांबोळे आनी तळावले पंचायतीन बरोच वेळ चलिल्ल्या ग्रामसभेत बेकायदेशीर बांदकामां आनी डोंगर कापपाचो मुद्दो बरोच गाजलो. गांवकारांनी फुडाराक जावपी हॉटेल प्रकल्पाक तीव्र विरोध केला आनी पंचायतीन परवानगी रद्द करची अशी तांची इच्छा आसली. सभेक उपस्थित आसलेलो थळावा आमदार विरीश बोरकारान नव्या बांदकामांक परवानगी दिवच्या पयलीं पायाभूत सुविधा निर्माण करा अशें पंचायतीक सांगलें. सकाळीं 11 सुरू जाल्ली ग्रामसभा सांजेच्या 5 मेरेन चल्ली. गांवकारांनी मावला आनी तळावले गांवांत दिल्ल्या बांदकाम परवान्यांचेर विशेष म्हणजे तळावलेच्या हॉटेल प्रकल्पाच्या बांदकाम परवान्या बाबतींत पंचनामो केलो. लोकांनी प्रकल्पाक विरोध केलो आनी सरपंचाक ग्रामसभेतूच परवानगी रद्द करपाक सांगलें. I was there सरपंच for 5 years. केन्ना तुमचे रेजिस्ट्रेशन नाही करणार सर ओपन युअर कमिशन या सरपंचान माझे रेजिस्ट्रेशन नोटीस घेतला. इट इज टोल्ड इन फ्रंट ऑफ द व्हिडिओ एज पर द आरटीआय एक्ट सेक्रेटरी सांगा इन फ्रंट ऑफ द व्हिडिओ. जर आमका सेक्रेटरी नका तो सांगे आमका सेक्रेटरी नका इंडिविजुअल बांगलो एनओसी दिला. मोर देन इंडिविजुअल बांगलो खंयच्याय सोसायटी आणि खंयच्याय मेगा प्रोजेक्टात एनओसी
प्रोविजनल एनओसी फॉर वॉटर हॉटेल कशाचे का प्लॉट तुम्ही कन्स्ट्रक्शनाक निधी दिता बाब आयज ते ग्रामसभाक कुडका बांबोलीम तालावली ते पंचायतच्या ग्रामसभाक तूं आयज आयकोंक येता आपूय नासतना येयलो म्हूण सो तुका कोणेच इन्विटेशन धाडूंक नासलें ना पयलू म्हणजे म्हाका कोणान इन्विटेशन धाडूंक ना मात लोकांनी म्हाका सांगलें लोकल जे आसले तेंच्यांनी सांगलें पंच मेंबरान जावं सेक्रेटरीन म्हाका इन्विटेशन धाडूंक ना जावं सरपंचान बट लोकल जे हांगा कुडका बांबोली पंचायतीक लागता तेंच्यांनी खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की ह्या दिसा ग्रामसभा आसा म्हणून सो तेंच्या इन्विटेशना थ्रू हांव हांगा येयलो. आतां सद्या तुवें पळयलां हे ग्रामसभाक म्हणल्यार बरेच लोक हें जाल्ले आसा इश्यू आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन वॉटर प्रॉब्लम सो हे इतल्या वर्सांचे पेंडींग आसले आनी इतल्या वर्सांचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेचेर तुजें कितें सजेशन? खूब बरें दिसता म्हाका कित्याक लास्ट टायम जी ग्रामसभा जाल्ली तेन्नाय हांव प्रेजेंट आसलो तेन्ना म्हाका कांय उलोवपाक मेळनासलें बिकॉज आय वॉज नॉट एम.एल.ए. बट आयज म्हाका उलोवपाकूय मेळलें आनी थोडे पॉयंटूय मांडपाक मेळले जे करून ग्रामसभेचे जे बाकीचे मेंबर्स आसा तांकांय अंडरस्टँड जालें की हे कितले सिवियर प्रॉब्लेम्स आसा ते आनी ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा की जे मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा आमकां उदकाची शॉर्टेज आसा ऑल ओवर सानंद्री कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा सो आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा पंच मेंबरांक जावं सेक्रेटरीक की आनी व्हडली जी मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा जावं मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट आसा तांकां एनओसी दिवची न्हू म्हणून कारण एकूच की उदकाची सिवियर प्रॉब्लेम आसा अर्देवर बीन उदक येता केन्ना केन्ना पयऱ्यान उदक येता ऑल्टरनेट डेज उदक येता सो हे मेजर प्रॉब्लेम आसा आनी हे खरें म्हटल्यार हेच्या पयलू घेवपाक जाय आसलें कारण हें आतां वाडत आसा डे बाय डे वाडत आसा हें पयलू घेवपाक जाय आसलें बट आयज सगळे जे ग्रामस्थ आसा गांवचे लोक आसा सगळे ते एकटे जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हे विशय मांडलेले आसा आनी सगळे बरे भशेन हे विशय मांडलेले आसा एक डेमोक्रेसीचो फेस्टिवल म्हणूंक शकता तुमी कित्याक मॉर्निंग सकाळचे ऑलमोस्ट अरावंड 10:30 सुमार म्हाका दिसता ही ग्रामसभा सुरवात जाली आनी आतां 5 जाल्या तरी पूण ग्रामसभेक सगळे लोक आसा आनी कोणूच आलोंक ना सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केले कोणूच जेवंक ना जेयनासतना हांगा रावले सो दीस इज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आनी ही अशीच सेलिब्रेट जावपाक जाय दुसरेय विलेज पंचायतीन अशीच सेलिब्रेट जावपाक जाय. उपरांत सरपंच वेरोडियन डिसोजा आनी उपसरपंच माविन मोंतेरोन 8 एप्रिलाक कार्यकारी मंडळाची बसका घेवन परवानगी रद्द करपाचें आश्वासन दिलें. ग्रामसभा स्थगीत केल्या. ग्रामसभा खूब वर्सां जाली ऑर मोर दॅन अ इयर जाली पेंडींग आसली लोकांचे खूब प्रश्न आसले आयज सगळ्यांनी एकठांय जावन हे प्रश्न मांडले तसोच आमचो एम.एल.ए. बाब विरेश बोरकार ह्या ग्रामसभाक येयलो म्हणून आमी पयले ताका काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा तेणें खूब टायम काडलो आपलो व्हॅल्युएबल टायम कुडका बांबोलीम तालावली पंचायतीक दिलो आनी पळय नासतना पासून आमी तो येयलो देखून ताका आमच्या गांवच्या पडलेल्या आमचे प्रश्न तो सुटावे करतलो आनी ह्या गांवांक एक बरो न्याय दितलो म्हूण आमकां खात्री आहा आमी मागता तो आमच्या मागता तशेंच तेणें आमकां सपोर्ट दिवचो आनी फुडलीं कामां करची. सगळे मिडिया फुड्यान म्हटलें ते खूप वेंडर येयलेली तुम्ही मागीर लास्टाक रावले ते काय कित्याक केलो त्यांचो पॉयंट हिंगा नाहलो ताका सांगले तुम्ही हांगा बसून तुमी ताका म्हटलें कितें लास्टाक रावा लास्टाक आमी तुमचो पॉयंट मानतले टायम चड जालो म्हणून त्यांचो पॉयंट हांवें घेवंक ना. थँक्यू. ग्रामसभा इतली लेट जावपाक कारण कितें जालें? कोविड 2 वर्सां डिले कित्याक जालें? 2-3 वर्सां 1 इयरान घेतली म्हणून आमी ती कोविडाक लागून घेवंक नाहली मागीर परतून घेतली ऑनलायन गेली कोविडाक लागून तेणी सांगलें ऑनलायन नाका आपल्याक मागीर परतून आनीक एक पावटी डेट काडली आमी. पूण आतां इश्यू जायते आसले ते सगळे सॉल्व जाले? हय ते सगळे सॉल्व जाले आतां लोकांचे जायते पॉयंट आसले म्हणून ग्रामसभा लेट जालो. गोवा 365 खातीर सांत आंद्रेच्यान विन्सेंत रोजारियो. भलायकी मंत्रालयान आयतारा दिल्ल्या आंकड्या प्रमाण भारतात फाटल्या 24 वरांत 1096 नवे कोविड-19 दुयेंती नोंद जाल्या आनी देशांत सक्रीय केसलोड आतां 13,013 पावला. फाटल्या कांय म्हयन्यांत भारतात कोविड-19ची प्रकरणां कमी जाल्ली आसली तरी आशिया आनी युरोपाच्या कांय भागांनी केशी परत वाडिल्ल्यान भयाचें वातावरण निर्माण जालां. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1096 नवे कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 81 जाणांक मरण येयलां. भारतात 98.76% दुयेंती बरे जाल्यात जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.24% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.23 जाला. जाल्यार भारतांत 18.49 कोटी डोसांचो पावंडो हुंपला.
12 ते 14 वर्सांच्यांक आतां मेरेन सुमार 2 कोटी डोस दिल्यात. ह्या वयोगटाचें वासिनीकरण मार्चांत सुरू जाल्लें. फाटल्या 24 वरांत 1096 नवे दुयेंती, 24 वरांत 81 मरणांची नोंद. भारतांत 98.76% दुयेंती दुयेंसमुक्त. लॉकडावन आनी हेर खर उपाय येवजण्यो आसून लेगीत चीनांत आयतारा 3 एप्रील 2022 कोविड-19च्यो एकूण 13,287 नवी प्रकरणांची नोंद जाल्या, जी फेब्रुवारी 2020 उपरांत सगळ्यांत चड उंचायेचेर आसा. कोविड-19 ओमिक्रॉन प्रकाराचो एक नवो प्रकार जो पयलीं युकेंत सांपडलो तो कोरोना व्हायरसाच्या पयल्या स्ट्रेना पेक्षा चड वेगान पातळटना दिसता. WHOन म्हटलां की कोविड-19 हो भलायकी बाबतींत आंतरराष्ट्रीय चिंतेचो विशय आसा आनी अशी शिटकावणी दिल्या की आतांच कोविडाचे सगळे नेम काडून उडोवप म्हणजे चड अतिताय थारतली. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान 2 एप्रील 2022 सावन लागू केल्ल्या निवेदनान UN खरेदी एजन्सी मार्फत भारत बायोटेका तर्फे उत्पादीत कोव्हॅक्सिनाचो पुरवठो निलंबीत केल्ल्याची पुष्टी केल्या. ज्या देशांक हे वासीन मेळ्ळां तांणी योग्य कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. 14 मार्च ते 22 मार्च 2022 मेरेन EUL तपासणी केल्या उपरांत निलंबीत करतले. अहवाला प्रमाण हो नवो वेरियंट एक रिकॉबिंटंट स्ट्रेन आसा. हाचो अर्थ असो की ओमिक्रॉन प्रकार BA1 आनी BA2 ह्या 2 पयलींच्या वेरियंटा परस हो खर आसा. नवी आवृत्ती BA2 सब वेरियंटा पेक्षा 10% चड खर आसा. WHO प्रमाण BA2 ओमिक्रॉन स्ट्रेनाचो एक उपप्रकार. ह्या विशाणूचो सगळ्यांत प्रभावशाली प्रकार आसा जो सगळ्यांत अनुक्रमित प्रकरणां पैकी 86% चड आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गुढीपाडवो हें नवें वर्स म्हणून गोंयभर लोक मनयतात. दारांत गुडयो उबारून नव्या वर्साक येवकार दितात. गोंयच्या विविध वाठारांनी वेगळे तरेन गुढीपाडवो मनयतात. पावला पावलांक वेगवेगळ्यो पारंपारीक पद्दती पळोवपाक मेळटात. नव्या वर्साच्यो विविध लोकांच्यो विविध संकल्पना आसतात. चैत्र म्हयन्यांत लोक गुडी उबारून नव्या वर्साक येवकार दितात. पिळगांव गांवांत शिगम्याच्या धोल्यार बडी पडटकच गांवांतल्या धार्मीक कार्यावळींक सुरवात जाता. ते बद्द संवसार पाडव्याक सोंपता. पळोवया पिळगांव गांवांत गुडी पाडव्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्यो कांय कार्यावळींचे उमेदीचे खीण. आमचो पयलीं आमच्या गांवाचे गडे आसता ते पुंजेचे आमी गडे पडटा. गडे पडल्याक आमचे 3 दीस गड्याचो उत्सव आसता. मागीर आमची अमावशेची होळी आसता. ही होळी जाली काय आमची सगळे आमचे गांवांचे जे गडे आहा पळय गड्याचो उत्सव सगळो निभावलो. आमची 3 दीस गडे आमचे मांडार येता दुसरे दिसा सकाळी. अमावशेच्या दुसरे दिसा येता. अमावशेच्या दुसरे दिसा येयले काय मागीर आमचे धुवर आमची होळी ही निवळ्ळी आसता. मागीर आयज धुवर जाली काय आमचो सांजचो आमचे चवाटो आहा चवाट वचून देव मंदिरान येतलो. मागीर मंदिरान येवन एक आमचो 10-20 मिनटांनी मागीर आमच्या सातेच्या देवळा कडेन सातेचें देवूळ आहा आमचें पिळगोचें ते सातेच्या देवळा कडेन वतले. सातेच्या देवळा पुजा करून जाल्यार आमचो परत चवाट्याचेर वतले. आमची मानाची घरां आसा एक 4-5 मानाची घरां करून परतो देव मंदिरान हाडून दितले. मागीर दुसरे दिसा पाडवो आमचो संवसार पाडवो. संवसार पाडव्या दिसा आमचो देव गांवांत सगळ्या भोंवता. पयलीं स्टार्टींग मानाची घरां एक आमची परत ही करता पाडव्या दिसा. ती मानाची घरां करून जाली काय आमचे सायटीक बाकीचे गांव आसा माटी बागान सारमानास ते करून जाले काय तिसरे दिसा आमचो वरगांव उठा. वरगांव वचून नीव वडा सो करून आमी परते आमचे सायबीण हांगा आमचो हें आसा एक पॅड आसा त्या पॅडार हाडून घेता आमी. मागीर एक 9-9:30 असो आमचो आमकां एक सकयल्यान साईबाबाच्या फाटल्यान फुलाचो पाटलो येता वयर. मागीर ते आमी देवी आमची फुलां घालता. ती फुलां घालून जाली काय आमी परत आमच्या होमखणाक एक 5 फेरे मारून होमखणां उजो घालून मागीर आमची देवीची मिरवणूक करता. मिरवणूक जाली काय आमी सगळे आमचे धोंड आसता आमचे धनतरकेचे ते सगळे धोंड थंय रावता. आमचे वर्गां एक तळी आहा आमची ती तळयेर वचून न्हान बी सगळें करून येवन पोव दिवचो घेता. मागीर होमखण आमचे तो पर्यंत होमखण सगळें रेडी जाल्लें आसता. होमखण वचून सगळ्यांक दिता आमी.
मागीर आमचो देव अमकाणसून गेलो काय आमचो चवड्याचेर आहा तो आमचो व्रत दिता आमी चवड्याचेर. मागीर दमकाण जालें काय आमचो कौल आसता. आमच्यो ज्यो सगळे गांवकारांच्यो आमच्यो भासो आसता त्यो सगळ्यो भासो येवन मागीर तांकां सगळ्या गांवांच्या प्रत्येक सायडीनचो कौल मेळटा. तो कौल दिवन जालो काय आमचो कौलो उत्सव जालो. जाल्यार थळाव्या गांवच्या तरणाट्यांनी जमले रे जमले हें नाटक सादर केलें. लोकांनी उपाट गर्दी करून नाटकाचो आस्वाद घेतलो. पळयात कांय खीण. नोंदू नोंदू ना नोंदू आत्ता भायर सरला तुका मेळूना ना रे कितें जालें काय जाला मेळपाचो न्ही रे ते दामू धाकणकाराक एक्सिडंट जाला तेकाच रोगां दिवपाक गेला. दामू धाकणकाराक एक्सिडेंट आनी हो कोण दामूच्या भूत आनी हो कोणटा नंदी वयता दिसलो तुका. अरे सॉरी हा तर लक्ष दिवनाय तुका पळयला आसतना पाजार जालो. पासार तूं आसा पासार तुजी गाडी सद्या टॉप गियरान चलता. कितें उलोवनाका हांव आतां सेकंड गियरान आसा. एका मरे वोडा लागता सोरो म्हणजे आमची बी वरारी आनी तेची बी वरारीच. म्हाका एक सांग तूं फक्त हांगा फोटो घेवन येवपाचो आशिल्लो न्ही रे वांगडा चलये बी घेवन आयला काय कितें. ते चली न्ही अरे म्हणजे तुम्ही समजता तसले चली न्ही रे. आमी समजता चली म्हणजे रे अरे म्हणजे आमकां चली न्ही रे. कितें ह्या कोण न्हू. अरे आमकां कितें पूण लग्ना खातीरचे हे चली न्ही म्हणजे शटअप मागिल्ली तितली देवली मगेली. मंगळमाय आसतली ती जेन्ना तुजी बायल जातली तेन्ना तुजी वेवसाय आनीक बरी जातली. पूण स्टार्टींग एक प्रॉब्लम जातली तुमची वेवसाय तुमकां चेंज करपाची पडटली. ती बाची दोन दिनी तुका कशें कळ्ळें. अरे दोन तेजे भायर सांगलें रे म्हाका. गजामा हो नंदी न्हू हे नंदी न्ही आडो गजामा एका तुमी वळखता आसतले जमले संस्थेचो सर्वे सर्वा. अरे अरे रामा मातशें उरलं राव काय ना जालें परत एकदा आपण ऑपरेशन चालू आसा. ऑपरेशन न्हू भितर एकल्याची दाट हाडटा. पूण पेशंट लेट्टाचो हाडटा. दाट काडप म्हळ्यार कितें पंचर काडचो तुका. मारले मारे उदकान धरलो बोमाड्याचा पाक मारले धाडले. दाट काडपाक सुद्दां अक्कल लागता अक्कल. कशी दाट करती अक्कल दाटती ती पडपाक अक्कल जाय. एकाच म्हणटा अक्कल. बोट लावपाचें सरळ म्हाका धरपाचो. संतोष आयज हांव खूब खुश. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकर. आयज राज्यांत हवामान सुकें असलें जाल्यार कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुके पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार ISMDच्या अदमासा प्रमाण 5 आनी 6 वेर गडगड जोगला सयत वाऱ्या सयत राज्यांत पावसाची शक्यताय आसा. जाल्यार राज्यांत आयज आनी फाल्यां सुकें हवामान उरतलें. IMDच्या अदमासा प्रमाण 5 आनी 6 वेर जोगला गडगडा सयत पावसाची शक्यताय आसा. 40 किलोमिटराच्या वेगान वारें मारूं येता. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. आयज फाल्यां हवामान सुकें आसलें. 5 आनी 6 वेर जोगला गडगडा सयत पावस. 5 आनी 6 वेर 40 किलोमिटराच्या वेगान वारें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क. सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.